दिवचल शारातल्या सेतू संगम प्रकल्पाचेर जाल्ल्या खून प्रकरणाक लागून या प्रकल्पावयल्या सुरक्षेविशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। या प्रकल्पाच्या देखरेखी कडेन आडनदर जाता। परप्रांतीय तशेंच भिकाऱ्यांच्या वावराक लागून या प्रकल्पाचेर अस्वच्छताय पातळ्ळ्या। हो प्रकल्प अजून पालिकेच्या ताब्यांत दिवंक नाशिल्ल्यान पालिका कांयच करपाक शकना अशें पालिकेचें म्हणणें। दिवचल शारातल्या दोन पुलांमध्ये आशिल्लो सेतू संगम हो प्रकल्प म्हळ्यार दिवचल शाराच्या सोबीतकायेन भर घालपी असो प्रकल्प। WRD आणि PWD खात्याच्या सहकार्यान बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचे 6 वर्सां पयलीं लोकार्पण जाला। मात सुरवातीपासूनच हो प्रकल्प श्रेयवादांत आडकळ्ळा। ह्या प्रकल्पाची जाय तशी देखभाल जायना देखून ह्या प्रकल्पाची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा। दुसरे वटेन भिकारी आणि परप्रांतीय लोकांचो ह्या प्रकल्पाचेर वावर वाडला। रातच्या वेळार हे लोक ह्या प्रकल्पाचेर आसरो घेतात अशी माहिती मेळ्ळ्या। ताका लागून ह्या प्रकल्पाक अस्वच्छतायेचे गिराण लागला। आता हो प्रकल्प नव्या वादांत आडकळ्ळा। हो वाद म्हळ्यार फाटल्या मंगळारा राती ह्या प्रकल्पाचेर एका तरणाट्याचो खून जावपाची घडणूक घडल्या। ताका लागून ह्या प्रकल्पावयल्या सुरक्षेविशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। ह्या प्रकल्पाचेर सुरक्षा वेवस्था दवरची अशी मागणी आता फुडें येवपाक लागल्या। दुसरे वटेन पालिके कडेन संपर्क केलो जाल्यार हो प्रकल्प आमच्या ताब्यांत दिवंक नाशिल्ल्यान ताची देखभाल करप शक्य जायना अशें पालिकेचें म्हणणें आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव तुकाराम सावंत।